पेडणे महामार्गाच्या कुशीक बांदिल्ले सर्व्हिस रस्ते मरणाचे सापळे जावन रावल्यात। रस्त्याची अवतिकाय पळयली जाल्यार रस्त्यार फोंडकुल की फोंडकुलांत रस्तो हेच कळपाक मार्ग ना। पावला पावलार फोंडकुलां आसात ते भायर पळयत थंय लोबरादाळू दवरिल्ल्यान गाडी चलयतना बरेच त्रास जातात। ताका लागून ह्या रस्त्यावेल्यान यो वच करप्यांनी तिडक उक्तायल्या। पळयात रस्त्याच्या अवतिकाये विशीं थळावे कितें म्हणटात ते। सर्विस रस्ते इतके पाड पडलेले जाणा तुका गाडी चलोवपाचे तुका इतले त्रास। गाडी नवी गाडी घेवन येल्ले दिसा गॅरेजीन गाडी दवरपाचे असले रस्ते जाल्ल्यात खंयच्यान पत्राडेर टू काणकोण मेन। आनी हेचे एव्हिवरांचे रोड केल्यात, इतले वर्स्ट रोड केल्यात। हे टोटल करप्शन आहा रोडाचेर समजा। आता जे सर्व्हिस रस्ते जे पेडण्या सिटीक कनेक्ट आसा, एक मालपे सुद्धा पेट्रोल पंपाचो एक कनेक्ट रस्तो आसा। जावं हो नयबागान, हांव आतां नयबागान आसा। आमदारान सांगचें न्हू, क्लॅरिफिकेशन करपाचें की आपूण जी स्टेटमेंट काडल्या ते रस्ते हे आपूण क्लियर केले। आयज जे हांगासर जे नयबागान हे जंक्शन आसा पळय फॉरेस्ट कडेन, हे मृत्यूचो सांपळो जाला। हांगासर कितले तरी एक्सिडंट जाला। हांगासर स्टॉप म्हणून एक हे लायला पळय तांच्यानी सिग्नल म्हणून। स्टॉप हेचो अर्थ कितें? फुडें वचप ना काय? सर्व्हिस रस्ते तेंच्यांनी क्लियर करूंक ना, हो म्हाजो तेंचेर आरोप आसा। निदान हांव एक तुमकां तुमच्या निदर्शनाक हाडून दिवंक सोदता। जो पेडण्याचो जो आमचो आमदार आसा पळय, तेचें ऑफिस हांगासर आसा, मालपे आसा। त्याच्या ऑफिसा सकयलच थंयसर कितकीशीं लोबरां दाळलेलीं आहा, थंय रोलर मारूंक ना। म्हणजे एक तर ऑफिसर हे त्या आमदाराक मानिना असो तुजो विशय आता, जाल्यार आमदार त्या ऑफिसरान सिरियसली घेयना। हातून कितें विशय आता खबर आहा? आमदार आनी ऑफिसरांचे कोऑर्डिनेशन जायना, कनेक्टिविटी ना। हाचो अर्थ लोकांक तेचो मनस्ताप भोगचो पडटा। आनी त्या खातीर हांव आमदारा कडेन एक मागणी करता, तूं परत जो पंचनामा करून सर्वे केले ते परत वचून सर्वे कर। आनी तूं खंय लोकांक सर्व्हिस रस्ते क्लियर करून दिले ते फक्त मिडियाच्या माध्यमांतून लोकांक सांगपाची हांव ती इतलीच तेचे कडेन मागणी करता।